जशी ग्लोबल जायत गेले वी सेड की वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज आमी जशी ग्लोबल जायत गेले तसो तो ग्लोबल आउटलूक आमचे भितर येत गेलो आनी आमी तितलेच लोकलय जायत गेले आनी आमी प्रत्येक आमच्या लोकल गजाली कडेन आमचे भोंवतणचो जो इशू आसता त्या प्रत्येक इशू कडेन आमी त्या ग्लोबल आउटलुकांतल्यान पळोवपाक लागले. जेन्ना हें जालें तेन्ना आमच्योय अपेक्षा वाडल्यो, आमच्या सरावंडिंगा कडच्यान अपेक्षा वाडल्यो, पत्रकारां कडच्यान अपेक्षा वाडल्यो, राजकारण्या कडच्यान अपेक्षा वाडल्यो, मिडिया कडच्यान अपेक्षा वाडल्यो आनी तातूंतल्यान जी एक नवी कल्चर तयार जायत गेलें अवेरनेसाचें, त्या अवेरनेसाच्या कल्चराचो परिणाम म्हळ्यार आयची जी रिजनल मिडिया एक्रॉस द कंट्री आमकां दिसता, देशभर दिसता ती जेन्ना मिडिया आमी पळयता तेन्ना एक गजाल लक्षांत येता, कारण आमकां आमचे इशू जे आसात ते चड बरे दिसता. आमकां आमचे इशू, आमच्या इशू वेले डिबेट किंवा आमच्या इशू वेलो लेख वाचपाक आमकां चड आवडटा. म्हाका खूब जाण मेळटून सांगतात भायर की आमगे एक बरें म्हणटात की तुमगेले ते आमगेलेच इशू म्हणटा तुमी बसता आनी डिस्कस करतात, ते म्हणपाक व्हडले व्हडले जे दाखयता पळय ते इशू ते म्हणटा की कित्याक तकले वेल्यान वतात नाल्यार एक एकदां तरी वाचचें पडटा नाल्यार फाटीं समजचें पडटा. हें तुमगे बरें, हांगच्यान खंयच्यान तरी एक मडगांव इशू घेतलो नंतर एक पणजेचो इशू घेतलो नाल्यार गोंयचो इशू घेतलो, तो इशू घेतात तुमी बरयतात आमकांय बरें दिसता की आमचें कितें तरी चल्ला. ही फिलींग जी आसा ती दिसान दीस वाडत चल्ल्या आनी ह्या फिलिंगेंतल्यान रिजनल मिडिया स्ट्रॉंग जायत चल्ल्या. फ्युचर डेफिनेटली म्हाका दिसता एटलीस्ट ज्यो गजाली हांव पळयता तातूंतल्यान की फ्युचर इज रिजनल मिडिया, फ्युचर इज नॉट नॅशनल मिडिया. इतल्याच कारणां खातीर कारण आमचे सेंटिमेंट्स जे आसा ते दिसान दीस लोकल जायत चल्ले आनी आमचे आउटलूक ग्लोबल जायत चल्ले. हांव कांय स्टॅटिस्टिक्स पळयतालो सकाळीं, म्हाका एक गजाल लक्षांत आयली की मराठी, बंगाली आनी सावथ इंडियेंतल्यो मेजॉरिटी ऑफ द ज्यो लँग्वेजीस आसात तातूंत भितरली मिडियाची मार्केट्स जी आसात एक्सपर्ट से दॅट 2015 म्हळ्यार तांचो रेवेन्यू जो आसतलो तो ओवरऑल हिंदीचो, आतां हिंदी जनरली आमी नॅशनल लँग्वेज म्हणटात, हांव हिंदीक तशी रिजनल म्हणना, ओवरऑल हिंदीचो जो रेवेन्यू आसता, हिंदी न्यूज मार्केटाचो जो रेवेन्यू आसता तो रेवेन्यू क्रॉस करता बाय 2015. आणि त्याच बरोबर पंजाबी सारखी लँग्वेज, ओरिया सारखी लँग्वेज किंवा भोजपुरी सारखी लँग्वेज, ह्यो लँग्वेज आसा आनी ह्या लँग्वेजींतल्यान जे चॅनल चलतात किंवा ह्या लँग्वेजींतल्यान जे न्यूजपेपर चलतात तांचो जो तुगेलो रेवेन्यू आसा आनी तांचे जे मार्केट आसा ते दिसान दीस वाडत वता. सो जे फ्युचर आसा ते डेफिनेटली रिजनल आसा, ते खंयच्याच परिस्थिती भितर नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल ना. बिकॉज अल्टिमेटली खंयची मिडिया जर तुमी घेतली किंवा खंयचोय न्यूजपेपर घेतलो किंवा खंयचेय चॅनल घेतले, हांव मान्य करता की आमी जें काम करतात त्या प्रोफेशनाचें स्वरूपच अशें आसा की तातूंतल्यान समाजसेवा जावन पडटा, बाय डिफॉल्ट जावन पडटा. जशें पॉलान सांगलां तशें आज जे भुरगे सुद्दां जर्नलिजमा भितर येतात ते जर्नलिजमा कडेन प्रोफेशन म्हणून पळयतात, ते समाजसेवा म्हणून पळयनात. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक अबाउट इट. कारण जर्नलिजमा भितर इतलें ग्लॅमर आयलां, इतली स्पीड आयल्या, आनी तुमकां खबर आहा की तुमी जर कितें कळ्ळें जाल्यार द फर्स्ट थिंग दॅट यू डू इज तुमी टीव्ही पळयतात जर कितें कळ्ळें जाल्यार. आमची स्वताची इन्स्टिंक्ट इतली पावरफूल जाल्यात की आमी त्या मिडियमा कडेन कनेक्ट जाल्यात. सो ओवरऑल मिडियम जे आसा ते खूब ग्लॅमरस जाला. ओवरऑल मिडियमाची एकूण फंक्शनींग स्टायल जी आसा ती कंप्लीट बदलल्या. आनी एक काळ म्हाका याद आसा 70-80सांतले आमी पिक्चर पळयताले तेन्ना एक पत्रकार आसतालो, तो एक बरी बंडी घालतालो, सत्र घालतालो आनी एक जोडी लावन तुगेलो फिरतालो. आज अख्खी पणजे भितर आनी अख्खी आमची कामातली पत्रकारां जर म्हाका एक पत्रकार दाखयात म्हणून मेळटलो. हो फक्त त्या ती बंडी आनी त्या जोडयेचो चेंज न्ही, हो एकूण आमच्या फंक्शनिंगा भितर आयिल्लो चेंज आनी एकूण आमच्या दृश्टिकोना भितर आयिल्लो चेंज. सो त्या चेंजांतल्यान जेन्ना आमी ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळयतात तेन्ना एक गजाल लक्षांत येता की आमीच कितले तरी ब्रॉड जायत गेल्यात आनी त्याच बरोबर आमची रिजनल मिडियाय ब्रॉड जायत गेल्या. तातूंतल्यान जेन्ना आमी कोंकणी कडेन येतात, फ्रॉम दॅट पर्सपेक्टीव जेन्ना आमी कोंकणी कडेन पळयतात तेन्ना म्हाका दोन गजाली सामक्यो दिसता. हांव चड वेळ घेना कारण म्हाका डिस्कशना भितर चड इंट्रस्ट आसा, तुमच्या प्रश्ना भितर चड इंट्रस्ट आसा. खंयचीय भाशा जावं, कारण तोमादी बाबान सांगलें, पॉलानय सांगलें की जशी वाडपाक जाय आशिल्ली, जशी फुलपाक जाय आशिल्ली, तशी
कोंकणीतली मिडियम्स आनी कोंकणीतली म्हयन्याळ जावं किंवा वृत्तपत्र जावं फुल्ली ना. कित्याक फुल्ली? कारण म्हाका एकच दिसता, तुमी कितेंय जरी केलें आयच्या जगा भितर आनी आमी कितलोय जरी हाडलो, हांव स्पश्ट उलयतां, कितलोय जरी हाडलो आनी कितेंय जरी केलें, अल्टिमेटली this whole world is guided by economics. Let us be very frank about it. कारण कितलेंय जरी केलें आनी जर तुज्यान एक म्हयन्याळ जरी चलयता आनी एट द एंड ऑफ द मंथ जर तुमच्यान तो इशू काडपाक तुमकां त्रास पडपाक लागले, तुमकां ताच्या क्वॉलिटीचेर कॉम्प्रोमायज करचें पडटा, तुमकां क्वॉन्टिटीचेर कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. आनी एकदां तुमी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटीचेर कॉम्प्रोमायज केलो की ज्या तरेन तुमकां वाचक मेळपाक जाय आशिल्लो तो वाचक तुमकां मेळचो. इतली सादी गजाल. जो तुम्ही जे वेंचर चलयता, जोपर्यंत इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग आसना तोपर्यंत मुखाल्ली कांयच जावपाक शकना. आनी इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग जातले जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आसा ती ज्या भाशेंतल्यान तें मिडियम चलता ती भाशा. म्हाका एक गजाल सदांच जाणवता की व्यवहाराची भाशा जी आसता ती भाशा जगांत खंयच मोडना. आनी त्या भाशेंतल्यान ज्यो ज्यो गजाली जातात त्यो त्यो गजाली टिकतात. ती मागीर फ्रेंच आसूं, ती मागीर जॅपनीज आसूं, ती मागीर चायनीज आसूं, ती तुमची व्यवहाराची भाशा आसपाक जाय. साऊथ इंडियेंतल्यो प्रत्येक भाशा आनी प्रत्येक पिक्चर, नाव तमीळ फिल्म इंडस्ट्री इज बिगर दॅन बॉलिवूड, बिगर दॅन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. हिंदी पिक्चरां जितली येना तितली तमीळ पिक्चर येता. सेम गजाल तेलुगूची. कित्या खातीर जाता? कारण तांच्या लायफा भितर व्यवहाराची भाशा जी आसा ती भाशा. आमची कितें जालां, आमची व्यवहाराची भाशा इंग्लीश जाली. आनी एकदां व्यवहाराची भाशा इंग्लीश जाली की आवय भाशे कडेन जो संबंद आसता तो इमोशनल आसता. नाव व्हेरी फ्रँकली यू कॅन सर्वायव ऑन इमोशन. दॅट इज क्वालिटी. फाल्यां इमोशनल जावन कितें करता तेन्ना तें हांव 1 म्हयनोभर करतलो, 2 म्हयने करतलो, 3 म्हयने करतलो, 4 म्हयने करतलो, वर्सभर करतलो. नेक्स्ट फायनान्शियल इयर येतल्यार म्हाका इमोशन्स कमी जातली आनी इकॉनॉमिक्साचे प्रश्न वाडत वतले. म्हाका जे रूट कॉज दिसता ते ह्या गजाली भितर दिसता. आमी कित्याक कळना आनी फुलना तें. जो पर्यंत व्यवहाराचें म्हत्व त्या भाशेक येवची ना तो पर्यंत वाडचें ना, कसलीच गजाल वाडची ना. सगळ्यांनी सगळे म्हयन्यांची नांवां घेतली, खबरापत्रांची नांवां घेतली. प्रत्येक गजाल आनी प्रत्येक पब्लिकेशन आयसोलेट करून पळयात, तुमकां रूट कॉज हें दिसता. तुमच्या व्यवहाराची भाशा न्ही तर तुमकां एक पर्सनल संबंद आसा, म्हजे आवय बाप म्हणपाचो संबंद आसा, ताचे मुखार वचून जें करपाक जाय तें तूं करना. कारण तुज्या लायफा भितर डजंट अफेक्ट. हांव कोंकणी उलयतां, टीव्ही मिडियमा भितर एकूच गजाल बरी जाता. प्रसाद मांद्रेचो सुनापरांत आसा, आमी उलयताले हेचो. आमकां जेन्ना तुमी टीव्हीचेर पळयताले एक बातमी चलता तेन्ना फाटल्यान आवाज येता, ताका आमी व्हॉयस ओवर म्हणटा. प्रत्येक बातमेचें स्वरूप समजून घेवन ताजो हें तयार करता, बातमी तयार करता आनी ताजेर मागीर विज्युअल्स लायता. आनी मदीक मागीर तो मनीस जें उलयता ताची बायट आसता. ही जी गजाल करपाची आसता ती अल्टिमेटली टायप मारप ती बरोवपाकच जाय. जशें आमी पेपरा भितर पळयता तशीच बरोवपाक जाय. म्हजी परिस्थिती अशी आसा की आज जर म्हज्या कोंकणी डेस्कावेलो एक मनीस जर वता, म्हाका दुसरो मनीस मेळना. दीस इज अ फॅक्ट. कारण नवीन जनरेशन येता ताका आपल्या फ्युचरा खातीर आपल्याक ही गजाल गरजेची हें दिसप ना. जो पर्यंत तांकां तें दिसचें ना तो पर्यंत येवचेंच ना. अशी परिस्थिती आयली एकदां की अकस्मात आमच्या इंग्लीश डेस्कावेले 2 ते 3 जाण गेले. म्हाका 4 दिसांचो मनीस मेळ्ळा. 4 दीस रावची पळयलो. 4 दिसां भितर रिप्लेसमेंट मेळ्ळो, आयले कामाक लागले. कोंकणी डेस्कावेल्यान एक मनीस गेलो म्हयने वतात मेळपाक. आयलो ताका कोंकणी मेळना, ताका कोंकणी शिकयता, ताका व्याकरण धरून सगळें शिकयता.
सो जेन्ना आमी फुडाराची उलयतात तेन्ना अल्टिमेटली आमी फुडल्या जनरेशनाचेच उलयतात. फुडली जनरेशनाची जेन्ना आमी गजाल उलयतात तेन्ना ते जनरेशनान हांव अशें म्हणटा की हांव त्या जनरेशनाचो. हांवें जर तुमकां प्रश्न विचारलो, तुमी सगळे जाणटे आसा हांगा, तुमी सगळे सिनियर आसात हांगा, हांवें तें कित्याक करचें? फाल्यां म्हज्या एका फ्रेंडान जर म्हाका येवन प्रश्न विचारलो की तूं आपल्या आवय भाशे विशीं इतली गजाल सांगता, सगळी गजाल सांगता, कितें मेळटलें आपल्याक? हांवें ताका कितें सांगता? फॉर मी जोपर्यंत आमी ह्या प्रश्नाचें उत्तर सोदना तोपर्यंत आमी त्या चक्रांतल्यान भायर सरपाक शकचे ना. इट्स अ फॅक्ट. नायस टॉक. तुमच्या विचारावरवी तुम्ही म्हणतात की फुडाराक तो जैत व्हरतलो आणि त्याचबरोबर कोंकणी पत्रकारिता कित्याक फुडली ना हाचेय तुम्ही कारण दिल्लें आसा. तुमच्या मता प्रमाणे तें वेवसायीक नदरेन इकॉनॉमिकली आमी ताचे विशीं जशे परीन तें चलोवंक जाय तशें चलोवंक पावोंक ना.